to take the help of Navy. They are Navy told us to they are busy with other places. They will come tomorrow morning. ओके. म्हाका 6 o'clock सुमार म्हाका आमच्या चर्च स्ट्रीट जो आमचो पंच आसा तेणें म्हाका फोन केल्लो की हांगासर चर्च स्ट्रीटा वयर सारको उजो पेटला म्हणून. जेन्ना हांव पळोवपाक गेलो तेन्ना हांवें विचारलें हो केन्ना पेटला काय म्हणून आमचे कोण थंय शेजारी आसा ताका विचारलें. ते म्हणपाक लागले सकाळीं पेटलेलो म्हणटच सकाळीं म्हणल्यार तेंच्यांनी कोणें सांगोंक ना. पूण हांव जेन्ना पंचान सांगलो तेन्ना येयलो इतलो व्हडलो उजो पेटलो. म्हाका दिसता कितलो 2 किलोमिटर सुमार सगळे सरावंडींग सारको स्पार्क जालो, आमचे उजो जाल्लो आसा. आनी तेच भाशेन आमचे फुडल्यानूय माडान हांगासान दिश्टी पडटा माडानूय उजो पेटलेलो. म्हूण हांव नकळो अशें कशें कितें जालें तें म्हाकाय कांय समजना. जेन्ना म्हाका पंचान सांगलें तेन्ना ताबडतोब हांवें आमचे PIक फोन केलो, आमचे फायर ब्रिगेड हांकांय फोन केलो. आनी आतांच मामलेदार बी येवन गेलो, मामलेदारूय बी आसा, आतां कलेक्टरूय बी येवन गेल्लो. इतलो व्हडलो आजून पेटलेलो आसा. हांव नकळो अशें कितें जालें कित्याक आनी थिंगाय हिल एरिया ती, हितून भितर वचोंकूय मेळना. आमी आतां सद्या आसा थंय 1 किलोमिटर सुमार भायर आसा, कित्याक ती स्लोप एरिया, थिंगा वचपाकूय मेळना. आनी आमचे जे फायर फायटर आहाय तांच्यांनी जाय ट्राय केली हें करपाक, पूण तो व्हेरी डिफिकल्ट. कित्याक व्हडले ते झाडां आसा थिंगा, हिल आसा आनी स्लोपी आसा, थिंगा वचपाक भरपूर डेंजर आसा. म्हाका दिसता आमी PIन देखून आमचे नेवीक फोन केलो जाता तितले बेगीन येवचें म्हणून. पूण ते म्हणटा कितें म्हादय हेका लागून मातशें भायर आसा तेका लागून ते सकाळीं येवपाक सोदता अशें म्हाका आतां आमकां इन्फॉर्मेशन मेवलां. आनीक जाता ते भशेन आमचे जे फायर फायटर आहाय ते ट्राय करता काम करपाक. पूण सर आख्खो दोंगर थिंगा पेटला न्हू? आख्खो दोंगर आख्खो दोनूय सायडी हें जालो आसा, डिवायड जाला. एक सायडीन ते सायडीन वयता, एक सायडीन वयता. दोनूय सायडीन उजो चालूच आसा पळय दिश्टी पडटा. तरी आसून झाडांचेर सारको तितलो पावरफूल दिसता. म्हणून जेन्ना सकयल गेलो म्हणटकूच थोडोसो दिश्टी पडटा. हांगासर पयलीं आमी येयल्ले तेन्नाय भरपूर उजो दिसतालो, पूण आतां झाडांचेर तो आमकां तितलो दिश्टी पडना. पूण म्हाकाय एक हें दिसता कितें जाप करून लोकांची थिंगा घरां आसा, कितेंय जावपाक शकता. तेका लागून फायर फायटरांक सांगलां जीं घरां आसा थंय सायडीर आयज रातभर मातशें आमकां ते लोकांक मातशें सेफ्टी रावन पळोवचें म्हणून अशें ताका रिक्वेस्ट केल्लें आसा. आनी आयज आतां टायमींग म्हाका दिसता आतां 2:30 जाली, तरी आसतना चालू आसा. दिलीप बाब, आयज हांगा एक बरो मोठो उजो पेटलेलो आसा आनी खंय तरी तुमी हांगा प्रयत्न करता. कितें सोल्युशन काडला, कसो उजो पेटला, कितें हाजे भितर कितें आमकां सांगा. मॉर्निंगच्यान आमकां खूब अशे कंटिन्यू कॉलां येयलो, जशे कन्सुआ जाले, दांड्यार जाले. सो आमचे फायर फायटर लागलेले आसा पालोवपाक, पण देर इज नो एक्सेस सोल्युशन. ओन्ली वी कॅन टेक अ हेल्प फ्रॉम द नेवी. सो आतां हांवें फॉरेस्टाकूय फोन केल्लो आहा. दे आर सेयींग दे वील कम टुमॉरो मॉर्निंग. आतां सद्याक थंय भितर वचपाक एक्सेस कांयच चान्स ना. देर इज नो रिस्की. जरी घरा बीन आसा जाल्यार आमी थंय प्रोटेक्शन दिवंक शकता, ते रावंक शकता या तांकां सोल्युशन दिवंक शकता. पूण फूल जंगलात देर इज नो एक्सेस टू एक्सटिंग्विश द फायर. स्टील वी आर ट्रायींग टू डू समथींग. तुमी कोणाक असिस्टन्स बी मागल्या? असिस्टंट मागला. आतां फाल्यां ते डिस्कस करतले, तेजी मिटींग आसतली आनी नेवीचे आमी सपोर्ट घेतले आनी फॉरेस्टाक इन्फॉर्म केल्ले आहा ऑलरेडी. सद्याक कोणे कोणे इन्स्पेक्शन बी केलें आसा काय? येवन कलेक्टर बी आयले? हांगा कलेक्टर येयलो, MLA सर आसा हांगा आमचो, पुलीस डिपार्टमेंट, PI डायगो सर आसा, सगळे आसा. असिस्टंट सगळ्यांचे आमकां मेळ्ळेले आहा. पण मेन थींग वी रिक्वायर द एक्सेस टू गो इनसायड.